पावसाचे खरेपण नाशिल्ल्यान कुळे वाकीकुयेन शेतकारांक व्हड संकश्टाक तोंड दिवचें पडटा। फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून थंयच्या थळाव्या शेतकारांनी पयलीं शेतां रोवपा खातीर आपली जमीन नांगरणी केली, मात फाटल्या 2-3 दिवसां सावन पावस गायब जाल्ल्यान परतून सगळ्या शेताक नांगरणी करची पडली। ताका लागून शेतकामाचो खर्च वाडला, देखून शेतकारांक आर्थीक फटको बसला। संबंधीत खात्यान बेगोबेग आर्थीक मजत दिवची अशी मागणी थळावे शेतकार करतात। आमी कुळ्यान वाकीकुयेन म्हणटा थंय शेतान आसा, जे जाग्यार आतां शेतकाऱ्यांनी शेत लावपाक गेल्ले तरवय घातलेलो आसा आनी पयल्यार पावसान दांडी मारले आनी सगळे जे खणलेले आनी सगळे नांगरिल्ले ते सगळे शेत परत सुक्यार पडलेले आसा उदक नासोन। आनी हांगा परत एकदां तांकां डबल खर्च करपा पडटलो, कारण नांगरणी करून सुद्दां परत एक घट जालें आसतलें आनी ताका लागून शेतकाऱ्यांक परत दुसऱ्यांदा आनेकदां परत खर्च करपा पडटलो, परत नांगरणी करपा पडटली। ताका लागून तेंच्या बोल्सांक आर्थीक फटकोय बसोंक शकता। कारण आतां अंदू जर पावसाचें जर चिन्ह पळयत जाल्यार हांगा अशें दिसून येता की पावस ना। पयलीं सुरवातीक भरपूर पावस पडलो तेन्ना शेतकाऱ्यांनी फोडलें आनी बरो तांकां मातसो दिलासो असो मेळ्ळो की पावस येयलो आनी जातलें म्हणून। पूण आतां पळयल्यार पावसान दांडी मारली आसा आनी गोवा राज्याच्या हवामानान अशें सांगलां की 4 दीस तरी सेगीत पावस नासतलो, कमी प्रमाणांत खंय पडल्यार पडटलो। पूण पळोवंक गेल्यार आयज जे कडक वत आसा आनी अशेंच जर 7-8 दीस उरलें जाल्यार हांगा शेतकारांक भरपूर त्रास जावंक शकता, आर्थीक फटकोय बसोंक शकता। तेन्ना कृशी खातें जी आसा तेणी शेतकाऱ्यांक जर नांगरणी करपाक आनी जे शेत लावपाक जर तांकां आर्थीक मदत केली जावं तांकां जाता तितले योजना मार्फत तांकां ट्रॅक्टर आनी कितें दिलो जाल्यार तांकां मातसो दिलासो मेळटलो। तेन्ना तुमी पळयता की सगळें शेत जें आसा तें सगळें सुकोन पडलेलें आसा कोणोन सुद्दां। तेन्ना मातसो तांकां आर्थीक सहाय करचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।